तुका सगळ्यांक साष्टांग नमस्कार. सगळ्यात पहिली आम्ही एक आम आदमी पक्षाची नारो घालून आणि देशाचो नारो घालून स्टार्ट करूया. हांव भारत माता की जय म्हणटालो, तुम्ही फॉलो करपाचे. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे आम आदमी पार्टीचा, आम आदमी पार्टीचा. थँक्यू. आज आमच्या या मॅनिफेस्टो रिलीज सभेक आमच्या मध्ये हाजीर आसात दिल्लीचे डेप्युटी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी, आमचे म्हणजे कलीग आणि आमचे ब्लॉक श्री विलास म्हणजे इष्ट संदीप बाब, प्रकाश, संतोष, विठ्ठल बाब, आमचे अजित नाडकर्णी जे एक्स डेप्युटी सरपंच आसा वाडीचे, गुणू बाब, दयबाब, सगळे असंख्य आमचे कार्यकर्ते, इष्ट, सगळे भाव आणि भयण. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या बारीकशा सभेक विथ शॉर्ट नोटीस तुम्ही हांगा आयले आणि आमची उर्बा वाडयली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें काल राती 7:00 आमी प्लॅनिंग केल्लो ही सभा आयोजीत करपाची आणि तुम्ही खरें सगळे हजर रावन हांगा सक्सेसफूल केली. आणि ज्यांका कोणाक आमी सांगोवप पावना तेंचे आमी माफी मागतात, दिलगिरी मागतात, जेणे करून तुम्ही राग करचो न्हू. आमी सगळे एक आसा, आमी आपल्या सारे खातीर कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी सगळे एक आसा. काळजांतल्यान एक आसतले, एखादे कॉल चुकले आसतले, तुम्ही माफ करचे. 52 म्हयन्यान तुमकां खबर आसतलें आता 14 तारखेक इलेक्शन आसा, असेंब्लीचें इलेक्शन. तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय हे इलेक्शन कसलें तें. हांव चडशें म्हणून वयल्यार चडशा लोकांक सगळ्यांक खबर आसा वेगळी वेगळी इलेक्शन आसा, लोकसभेची, असेंब्लीची, ग्रामपंचायतीची, म्युनिसिपालिटीची, जिल्हा पंचायतीची. पूण प्रत्येक इलेक्शनाचें म्हत्व तुमकां कळपाक जाय. हांव म्हणटा तुमकां खबर ना पूण प्रत्येक हेजें म्हत्व प्रत्येक मनशाक कळपाक जाय, जेणे करून ह्या इलेक्शनाचे आमचे कितें करपाक जाय तें तुमकां कळटलें. पंचायती इलेक्शन पयलें आसतलें, जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ते इलेक्ट करता आमी. लोकसभेचे आसा ते लोकसभे खातीर जेन्ना कायदे आमचे देशाचे कायदे करपाचे. पूण हे जे असेंब्लीचे इलेक्शन आज आसा ते इलेक्शन तुमच्या खातीर तुम्ही इलेक्ट करपाचो आमदार. कळटा तुमकां कितें सांगतालें हांव? कळटा? हे जे आसा इलेक्शन ते तुमच्या खातीर आपलो सरकार घेवपाचें, आपलें काम करपाचें सरकार. आपलें काम कसलें? आपलें काम आपलें सिटीन जॉब मेळपाचें. आपलें काम आपलो डेव्हलपमेंट करपाचो. आपलें काम आपले जय दिसांनी जे डेव्हलपमेंट वर्क आसा, बारीक रस्ते आसा, गटारां आसात आणि उदकाची जी पायपलायन आसा, जावं जे आमचे इरिगेशन डेव्हलपमेंट आसा, एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट आसा, प्रत्येक जे सेक्टर आसा ते काम तुम्ही करून घेवपाचें. हे इलेक्शन आज आसा. आज इलेक्शन पयशांचें ना. तुमकां खबर आसतलें आमचे जे दुसरे कॅन्डिडेट आहा तेजे प्रत्येक मनशाचो एक एक स्पेशल कॅटेगरी आसा. हांव तुमकां सांगतना कळटलें कितें कितें म्हणटाले. हांव सांगूंक सोदतां एक मनीस आसा तो सगळ्यांक जॉब दिताले. काल खंय गेलो एक वाड्यार प्रत्येक घराक जॉब दिताले. आयकलां सर तुमी? आयकलां काय ना? आयकलां? आयकलां काय आयकलां? सगळ्यांक जॉब दिताले. म्हाका सांग लास्ट 10 वर्सां कितले जॉब दिले? कितले दिले? आपल्या एक चान्स दी म्हणटा आपण फुडल्या 10 वर्सां जॉब दिता म्हणटा. फाटल्या 10 वर्सां दिली तुका कळना जॉब जाय म्हणून भुरग्यांक. फाटल्या 10 वर्सां तुका कळना भुरग्यांक ग्रावंड जावन खेळपाक. फाटल्या 10 वर्सां कळना तुका प्रत्येक मनशाक घराक प्रॉब्लेम जाता तें. हे मनीस फाटले ते कोविड जाल्ले त्या टायमार 200-300 रुपया पोटले विकताले. कळ्ळें काय ना? खबर आसा न्हू? आज इलेक्शनाक जे आमकां फोवांनी गोड गेलेले, आमी इतले तेंप पयलीं फोवांनी गोड घालेना. आमी क्रिसमसाक नेवऱ्यो घालेना पयलीं, घालेना घालेना. हे सगळें इलेक्शनाक जाता. तुम्ही स्टडी करा. दुसरो तो उमेदवार तो पडटो की पावता पयशांचो. पयशांचो पडटो. तो पडटो खंयच्यान आयलो? खबर आसा तुमकां? तुम्ही आयकलां काय आयकना? हांव फोटो उलयतां? सांगा. आयकलां न्हू? हे पोटले आसा पळय ते पोटले आमचेच पयशे. हे पोटले आसा ते आमचेच पयशे आमकां दिवपाचे. फाल्यां आमची बाकीची कात काडपाची साल चलून. समजता तुमकां? तिसरो मनीस आतां आवाज काय ना.
त्याचा डेव्हलपमेंट मॅनिफेस्टो ना काय ना फक्त एक मनीस नाका म्हणतो आपल्या वोट मागता हो मनीस नाका माझ्या लोकांनी इलेक्शन जातले हांव एका सपोर्ट करता ताका सपोर्ट करता हांव तुमकां तुमच्या मुखार एसोसिएशन सांगता केन्ना कोणाक सपोर्ट करता जेन्ना आमी जर जिखता जाल्यार दुसऱ्याक कित्याक सपोर्ट करता म्हाका सांगा कित्याक करपाक आज आमचे बॉय इतले वाडा आमी पार्टीचे ते आमकां दुसऱ्याक सपोर्ट करपाक गरज ना आज आमचे स्ट्रेंथ आमच्या कॅपॅसिटीर आमी आमच्या फाटीच्या पण आमच्या पांयार उबे रावतले आनी तुमी एक याद करा 14 तारखेक हो रिजल्ट तुमकां दिसतलो एक याद करा फाटले 3 वर्सां पळय तुमी त्यांचो मॅनिफेस्टो काय ना एखादो मॅनिफेस्टो जॉब एखादो मॅनिफेस्टो पैसे एखादो मॅनिफेस्टो आपल्या ट्रान्सपोर्ट आज मुळे फक्त ट्रान्सपोर्टात झगडले आज मुळे सगळे ट्रान्सपोर्टात झगडले ट्रान्सपोर्टाचे पैसे करपाक वायल्ड लायफाक कोण झगडना शेतकऱ्या खातीर कोण झगडना जर शेतकऱ्या खातीर झगडटा जाल्यार आज संजीवनी फॅक्टरी बंद पडना आसली सारकें मरे ही संजीवनी फॅक्टरी बंद पडना आसली आमच्या हांगा सांग्यार फाटले 5 वर्सांत एक आमदार जालो एक डेप्युटी सीएम जालो एक सीएम जालो जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना आपले उलयता सीएम आपूण सीएम आपल्या सीएमान आपूण डेप्युटी सीएमान वचो आपूण आमदार पूण जेन्ना लोकांक गरज आसता तेन्ना तुमी खंय गेले आमचो मॅनिफेस्टो पळया आमचो मॅनिफेस्टो सांगता प्रत्येक सेक्टराक प्रत्येक जो बायकोची आसात प्रत्येक जागो जावं नेटो जावं प्रत्येक जे बिझनेस आसा प्रत्येक घटकाक एक मॅनिफेस्टो रेडी केल्लो आसा कित्याक लागून हो मॅनिफेस्टो लोकांचो हो जो ही जी पार्टी आसा ती लोकांची आमच्या पार्टीन सांगला भुरग्यांक खेळपाक युथाक बरी फॅसिलिटी दितले स्पोर्ट्साची प्रत्येक हायस्कुलांत जी आसा ती अपग्रेड करतले आनी बरी फॅसिलिटी दितले जेणे करून भुरगे आपणाच्या व्यस्ताक भायर वचपाना ज्या फॅसिलिटी भितर दुसरे भुरगे जाणटे आसा तांकां जॉब मेळटले बायलां खातीर स्किमीक 1000 वाड मेळटली जाणटेल्या खातीर तांकां वचपाक खंय आमच्या तीर्थयात्रेक वचपाक तुका फ्री ट्रॅव्हलिंग मेळटलें फ्री तुका फूड मेळटलें आख्खें तुका आयलंड फ्री मेळटलें तुका कांयच खर्च करपाची गरज ना ह्या मॅनिफेस्टो शेतकऱ्या खातीर लायट फ्री आमच्या सगळ्या सगळे शेतकरी आसा सगळ्यांक लायट फ्री जे घराबी आसा त्या घरात प्रत्येक घरात 300 युनिट फ्री मेळ्ळा हो आमचो मॅनिफेस्टो आसा आमचो मॅनिफेस्टो पोटलो आनी जॉब ना जॉब मेळटले ते आमचे कोण भुरग्याक लायक आसा त्या भुरग्यांक सगळ्यांक जॉब मेळटले जेणे करून आमचे जे भुरगे आसा तांकां आपल्या बोल्सांत कितें तरी पुंजी उरतली आज बीजेपी सरकार म्हणटा भुरगे एग्रीकल्चर सेक्टराक फुडें या आज एग्रीकल्चर सेक्टराक फुडें वता पूण एग्रीकल्चर सेक्टराक फुडें यो जाल्यार तुमी करून दिता कितें आमकां करून कितें दवरला म्हाका सांगा जे आमच्या वाडीचे भाव पालखीचे भाव नेतृत्वाचे भाव जे हुशार वयताले तेंचे फॅक्टरी बंद उरले तांकां उपाशी उडयले जे बायलेचे आपले पोट भरताले निवडून जावं उगे जावं तांकां उपाशी उडयले आनी कितें जाल्लें तुका आनी तुमकां सरकार करपाक कित्याक जाय बीजेपी सरकार कित्याक जाय आमचे आसा तरी कामां करपाक जाय तुका हे जे आतां सगळे नाटकां करता तुमी लक्षात दवरा ह्या खेपेक कोणाची नाटकां चलपाना ह्या खेपेक आमचे आम आदमीचो आमदार हांगा येतलो ही 100% गॅरंटी आसा सगळ्या पार्टीचे व्हडले लिडर आसा आमच्या पार्टीक लिडर नाका आमच्या पार्टीक सगळ्या कॉमन लोकांचे बारीक लोक या करा बारीक लोकांची आमची पार्टी सगळे लिडर सगळे वचून येता चडशे लिडर गेले एका घेवपाक ते बरें जालें आज आमच्या लोकांची कामां जातली लिडरांची कामां जावना तुम्ही याद करा जे कोण लिडर आसा तेंचे तुम्ही हिस्ट्रीकार्ड पळया पयलीं तेंचे कितें आसलें आतां कितें जालां ते सगळे भोंवता ते आतां भोंवता पॅम्पलेटाक घेवन लिडर कित्याक भोंवता तुमकां प्रत्येक इलेक्शनाचे भोंवता काय सरून ते भोंवता आपल्या बायले शिरशे लावपाक आपल्या मिवड्या लावपाक मागीर मिवडीला भावान ताका सगळे लावपाक तुमकां न्हू मतां तुमी मारपाची काम तेंचे करपाचें तुमी स्टडी करून पळया तुमी पळया त्या मनशाक कितें केलां तें तेंच्यानी कित्याक आमी येयला ते राजकारणात पयशे करपाक गेला आमी येयला ते लोकांची कामां करपाक गेला आमी राजकारणात पयशे मोडला पावतातले हांवें केला म्हज्या बापाय पण तशेंच केलें याद करा आमी पयशे मोडला आमची हिस्ट्रीकान पळया कितें केलां तें आमचे पयशे कितें आसलें मागीर कितें जालें आतां कितें जालें आतां कितें जालां हेची हिस्ट्री पळया सगळ्यांची पयलीं कितें जालें आतां कितें जालें पळया तेजे बँक बॅलन्स पळया हे सगळे आमचे पयशे आसा पळय जे आमच्या सरकारान आमचे पयशे ते आमकां मेळटले तुमच्या रुपान लायट मेळटली बायलांक स्किमी मेळटल्यो तश्यो 1000 रुपया प्रत्येक बायले मेळटलो ताका 1000 रुपया मेळटले जेणे करून ते आपल्याक कोणाक मागपाक पयशे पडपाना ताका दिसलें एक बेलपुरी घालपाची ताका मोबायल रिचार्ज करपाचो
कोणाला पैसे मागता नाका. आज तुका खबर आहा बारीक जेन्ना भुरगे जल्माक येता तुजे भुरगे कितें आसता पयलीं बापायडेर मागो पडटा, भावाडेर मागो पडटा, मागीर बापायडेर मागो पडटा, मागीर घोवाडेर मागो पडटा, मागीर जाणटे जाली चेड्याडेर मागो पडटा. एका लागून ही स्किमी काडला जेणे करून तुमच्या बायलेचे आपल्या कश्टाचे आपल्याक जे पयशे मेळटात त्या पयशे खंय तरी आपूण यूज करतली. आज बाबा कितें करता बापा पयशे दिले भावा पयशे दिले पण हांव म्हणत तशें न्हू म्हणजे एटलीस्ट त्यांच्या बोल्सांत तुमची उणी कितें म्हणूंक शकता कोणाच्या अंडर उरपाना. आज बायल मनीस फुडें सरपाक जाय ताका लागून ही स्किमी काडल्या. आज जाणटेल्यांक टेन्शन दिवपाक जाता. आज तुका खबर आहा दुयेंसां वाडली कित्याक वाडली आमचे जाणटेले लोक घरात बसून उरता. आज जाणटेले लोक घरात बसून उरता म्हणून ताका सगळे टेन्शन दुयेंसां वाडटा. आज जाणटेल्यांक भायर सरपाक जाय त्या खातीर आमच्या गव्हर्नमेंटान आमचे जे पार्टीआर स्कीम काडली जेका तितक्याच तांकां धर्माचेर फ्री जेणे करून तेंचे तकल्याक बरो रिफ्रेश जातली. हे सगळी स्किमी आमच्यो आसा. हो मॅनिफेस्टो आमचो मॅनिफेस्टो पोटलो तुमकां एक सांगता भावानो भयणानो तुमी हे आमी सांगता फुडें सांगपाक जाय. आमच्या कार्यकर्त्यांक तुका सांगपाक जाय आज तुमकां एक हातीक कामां आसा एक हातीक पयशे आसा तुमकां कितें जाय तें तुमी सिलेक्ट करा. तुमकां कितें सिलेक्ट करा. आज जर पयशे घेतले जाल्यार 5 वर्सां आमच्या फाटल्यान पळोवचें पडटलें. आज जर कामा खातीर आमी मतां मारली जाल्यार आपल्याक 5 वर्सां लायफ सेक्युर जाता हें तुमी लक्षांत करा. एकूच सांगता तुमकां आज आमकां गरज आसा बऱ्या पार्टीची. आमकां गरज आसा ती 5 वर्सां सरकार चलोवपाची 5 वर्सां बरो आमदार करपाचें. आमकां एक्सक्यूज म्हणटी मेळपाक जायना. प्रत्येक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका एक्सक्यूज म्हणटी ना. तुका एक्सक्यूज म्हणटी घरा एक्सक्यूज म्हणटी घरा याद करा. आपल्याक सरकार मेळना आपल्याक टायम मेळना ही एक्सक्यूज म्हाका येना. भावानो भयणानो एक लक्षात दवरा ह्या कृपेक आमकां परिवर्तन घडोवपाक जाय. आमकां सांगे आमच्या सीट हाडपाकूच जाय. कित्याक हांव सांगता तुमकां लास्ट 35 वर्सां आमी अशेंच उरले कांयच करूंक पावले ना. आमकां कितें करपाक जाय. आज आमी आख्या गोंयांत आमच्या गोंयची इकॉनॉमी इतली वाडली कित्याक आमच्या सांग्या लागून आमच्या आख्या उदक सारावचे डेमात सगळे उदक सगळे आख्या गोंयांत मेळटा. आमची जी मीन सगळी वता मिने सगळे पयशे आमकां इकॉनॉमी वाडला. आमचो सगळो बजेट सरकारी स्तरार गोंयच्या सरकाराचे ते सांग्या वयल्यान पूण सांगेकारांक मेळ्ळें कितें वायलाय लोकांक त्रास माकडां शेती आमची सगळे खावपाची काय गोंयांनी खावपाचें फॅक्टरी बंद उडयले बरें पण उपाशी पडले आमचे लोक हे सगळें आमकां मेळ्ळा. हांव सांगता तुमकां हांव जर निवडून लायलो तुका सांगता सगळ्यात पयलीं एक वर्साचो फॅक्टरी चालू करतले. हे म्हजें पूर्ण आश्वासन आसा. हांवें सांगलां 2,500 भुरग्यांक कामाक लायता इन 5 years. हो म्हजो मोठो अनाउन्समेंट आसा आनी हांव करून दाखयतलो. कित्याक पयलीं तूं कसो करतलो म्हणलो तें करतलें म्हाका खबर आहा. म्हाका चान्स दी पळय करून ते कॅन्डिडेटाक सांगलें तुमी सगळे आमदार जाले. ती एक आमदार म्हणजे गव्हर्नमेंट जाले डेप्युटी सीएम तो आमदार जालो तो जालो. तुम्ही केला कितें तुम्ही केलें ना फाटी सरा आमकां चान्स दिया. आमी ट्राय करता. आमी आमच्या बळाचे ट्राय करता. आमचे लोकांचे लिडराची गरज ना आमकां जाय आमच्या लोकांची आमचे वोटरांची गरज जाय आनी आमी सगळे मेळोन वयतले. तुम्ही एक याद करा प्रत्येक जे मुखार कितें जातलें तें तुमकां सगळ्या विश्वासाक घेवन जातलें ना जाल्यार कांय दोश जावपाना. आमी आश्वासन दिलां तुमची आमची पार्टी सोडून वचपाना. आमी एफिडेविट पण दिला. आज तुम्ही राजकारण पहिला गोंयांत कितें जाता नाही ह्या पार्टीचो मनीस त्या पार्टीक हे आमदार सुद्दां थंय वता पयशांक लागून आनी आमी गरीब लोक अशेच आहा. आमी ह्या खेपे बदल घडोवपाक जाय. प्रत्येकाक सांगता बदल घडोवचे कांय जावपाना. तुमकां खबर आसतलें हांव तुमचें एक चान्स मागता. म्हाका एक चान्स दी पळय. हांव सांगता तुमकां एक मनशाक मान सभागांत वचपाक दिवपाना ही म्हजी कापासत आसतली याद करा. प्रत्येक मनीस हांगासरलो पणजेसून वचलो तो मनीस स्टार्ट मारून वचलो म्हजी कापासत आसतली याद करा. तुमकां सांगता हांव तुमकां एक पयशाचें पोट दाखोवपाना. तें हांव सांगता एक डेव्हलपमेंट वर्क आमी रावन दिवपाना. प्रत्येक डेव्हलपमेंट वर्क हांव करतलो. हांवें सांगलां जेन्ना हांव चिवणा गेलो चिवणीर गेलो काजर गेलो कल्ला गेलो मागीर पेडामळार गेलो मागीर कल्ला हांगा गेलो पत्र्या गेलो थंय आजून रोड जालो ना डेव्हलपमेंट केला म्हणटाले आपल्या परतीक सिलेक्ट करा. तो रोड कित्याक जावना थंय लोक आमचे थंय वोट मारूना. सागरी सारक्या रोडार त्या भुरग्यांक येता आमच्या जॉबा लागून ताका पिशा काडटा. थंय रस्तो ना कांय ना ताका पिशा काडटा. तुमकां सगळे जॉब दिता या फाटल्यान भोंवा आनी ते बाबा भुरगे भोंवता ताका आमी काय आनी ताका काय म्हणूंक शकना. कित्याक तांकां बरें आशा जॉब मेळूं ह्या आशे खातीर ताका धांवयता. पूण ताका मेळटा कितें फाटल्यान फाटले 15 वर्सां तुमचें सरकार जालें ताका दिलें कितें तें सांगा.
आज परिस्थिती लोकांची बिकट जाला, प्रोत्साहन कांयच उरना लोकांचें. भावना भयणानो, ह्या खेपेक आमकां खूब गरज आसा ह्या सरकार जावपाक जाय. हांव परते सांगता, म्हाका एक चान्स दिवन पळया. सगळ्यात पांय पडून तुका सांगता, म्हाका एक चान्स दिवन पळया. हांव कितें करता तो त्याच्या उपरांत तुम्ही म्हाका सांगा. हांव जर चुकलो, म्हाज्यान जायना, तुम्ही म्हाका चल म्हूण सांगा, हांव वता. ना जाल्यार तुम्ही हांव गॅरंटी आसा फुडल्या खेपे परते इलेक्शन तुम्ही म्हाका म्हणटले की परतो इलेक्शनाक तुका आमी निवडून हाडटा, तूं भोंवपाचो गरज ना. हें म्हाका गॅरंटी आसा. भावना भयणानो, हे चान्स म्हाका तुका एक सांगूंक सोदता हांव. आमी राजकारण खूब तेंप केलें. हांव 94 वर्सां राजकारण पळयता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, आमचे पांडू वासू नायक, श्री पांडू वासू नायक जेन्ना आमचे आमदार जाले, तेन्ना मंत्री जाले, तेन्ना आमी तेजे बरोबर आसले. हांवें पळयलां राजकारण कशें चलता तें. तेन्ना हांव 14 वर्साचो. म्हाज्या बापाय बरोबर हांव भोंवतालो. तेच्या नंतर म्हाज्या बापायक तिकेट मेळ्ळी. तो 1,400 मतांनी पडलो. कितें जालें, फूट जाली. ताका एक उमेद जाली कितें करपाची. तो लोकांची कामां करतालो. तेच्या नंतर 2009 तो परतो इलेक्शन रावलो. तेन्ना ताका हार घालचें पडलें. पूण हितून कितें जालें? हितून कितें जालें म्हाका सांग. एक चान्स ताका दिवपाक कितें आसलें? कित्याक दिलो ना? ह्या लोकांनी आपले स्वार्था खातीर लोकांक भ्रश्टाचार, लोकांक पिशांत काडले. तांकां समाजाच्या नांवान, तांकां हानी जाल्या जातीच्या नांवान तांकां भ्रश्टाचार काडले. आज लोकांक कळोन येला ह्या समाजाच्या नांवान फक्त आपली कामां करून घेतली, लोकांची कामां करूं ना. भावना भयणानो, लोकांची कामां केली ना. हांव त्याच हितूंतल्यान तुका मागता, आमकां एक चान्स दिवं पळया. आमच्या घराण्याक आमकां एक चान्स दिवं पळया. आमी कितें करता तें तुका सांगता. प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक घरांतल्या कितें ना कितें आमी हेल्प करतले आनी आमी हेल्प करीत येयला. कोविडा टायमार आमी कनेक्शनां दिली लोकांक, मोबायल दिले लोकांक, कनेक्शनां दिली, इंटरनेट कनेक्शनां. पूण हेंच्या आमदाराच्यान जावना. तुका सादें उदाहरण सांगता हांव. सादें लायव्ह उदाहरण. पळय, 4 दीस हांव पानकाळी गेलो. 4 दीस पानकाळी गेलो. हांव एक घरा पावलो. सकयल वरां तेन्ना एक 4 बायलो मेळ्ळ्यो. हांवें आमचे पॅम्पलेट बिफ्लेट दिलें आनी सांगलें, आई आमकां वोट मारा, आमकां एक 4 दीस पळया, आमी तुमगे बरें कितें करतले. ती कितें म्हणून खबर बाबा, सगळे येतात तशेंच म्हणटा म्हणून सगळे तशेंच म्हणटात, मागीर नाच जाता. आमची लायट म्हणली कितें 4 वर्सां अजून पेटत ना. एक म्हणी सांगा आसा 4 वर्सां लायट पेटना म्हणटा. तुमी स्ट्रीट लायट, तूं जर आमची लायट पेटोवन दिली न्हू, आमची सगळी माता तुका मारता म्हणटाली. कितें म्हणाले, सगळी माता तुका मारता. दुसऱ्या दिसा लायट पेटयली. आयकता तुमी? दुसऱ्या दिसा लायट पेटयली. तुमी बांदकाला सुरू बांदकाळ लागली ना, पयस लागीं आसा. हें जालें कशें म्हणल्यार आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आमचे जे आमदार आसा, आमचे जे लिडर म्हणटा, ताका कांय लोकां कडेन गेला. कित्याक ताका खबर आहा लोकां कडेन कितें पयशे येता, आपल्या मतां मारता अशें दिसता तांकां. लोकांक जॉब आमीच सांगितले की मला मतां मारता. पूण अशें ना. आज लोक चेंज जाला, लोकांक परिवर्तन जाय. आम आदमी पार्टी एकूच पर्याय आसा. आमचे कन्व्हेनर, नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल जे आसा, तो सगळ्यात बऱ्याचो बरो लिडर आसा. आनी ताणें सगळ्यांक सांगला करप्शन फ्री गव्हर्मेंट आमी दितले. आनी एक तरी करप्शन जावना. हे पयशे आसा पळय ते करप्शन जाता ते पयशे सगळे तुमच्या बोल्सान वयतले. आज शेतकऱ्यां खातीर खुबशे इश्यू आसा. शेतकऱ्यां खातीर कितले इश्यू आसा. शेतकऱ्यांक ते फंड्स मेळपाक जाय. जेन्ना शेतकरी नाशाडी जाता ते प्रॉडक्टाची नाशाडी जाता, लॉस जाता. आज काजू बियोचो रेट पळया. झांट्याचो आनी गव्हर्मेंटाचो सेटींग आमचो म्हाकायकार आदर्श सेटींग 95 रुपया काजू बियो म्हाका सांग तुका पावता पयशे खंयच पावता. आज सगळ्यांक कांयच उरना. आज लोकांक जाय जॉब जाय, लोकांक जाय सर्वीस जाय, लोकांक बिझनेस करपाक जागो जाय. आज सगळ्यांक काबार जाल्ले आसा. भावना भयणानो, वयस अशें चल्ले आमचे राज काबार जातले. अशें जावपाक जायना. आज मोठे जाले फक्त ते आमदार आनी मंत्री, आमी लोक कशें उरले. सोंपता सोंपता तुमकां सगळ्यांक हांव प्रणाम करता. एक लास्ट तुमकां एक निवेदन करता, एक तुमकां रिक्वेस्ट करता. ह्या खेपेक आमचें सरकार जावपाक जाय. ह्या खेपेक आम आदमी पार्टी सांग्यार येवपाक जाय. जेणे करून आमची जी कामां आसा ती आमी करतले. आनी तुमकां सांगलें तो रोड तुमकां सांगला चिवणा रोड, हांवें सांगला 3 वर्सांचो रोड करता म्हणून. 3 वर्सांचो रोड करता म्हणल्यार तुमचे रोड केन्ना जालेच ना. खबर आसा रोड कसो सांगला नाही, केन्नाय रोड जालो. 3 वर्सांक रोड करना जाल्यार हांव सफिशियंट ना. आय एम नॉट केपेबल टू बी MLA. 3 वर्सां हांव रोड करना जाल्यार हांव 3 वर्सां रिजायन जातलो. आश्वासन याद करा. आनी म्हाजी कापासात पळय हांव 3 वर्सां करून दाखयतलोच. एक याद करा. एका 5 वर्सां एकट्या 5 गेली 10 गेली. एकट्याचो डेप्युटी CM शेतकऱ्यांक न्याय दिवना. आज जर 400 जॉब एग्रीकल्चर आसा तर 100 जॉब एग्रीकल्चराचे आमच्या सांग्याक मेळोंक ना जाल्ले. तूं जर इलेक्शनाक रावता जाल्यार पयशे दिवन म्हाका मेळना.
सगळ्यांक तुका सांगता पयशांक पयस पडनाका. आमी बरे करीन आमचो सरकार चलोवया, बरे तरेन लोकांचे सांबाळया, लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन या. आमचे लिडरशीप ना प्रत्येक घराक डोर स्टेप सर्व्हिस दिवया, डोर स्टेप सर्व्हिस दिवया. हांव दितलो. आमची 3 ऑफिसां आसतली वेगवेगळ्या, एक सांग्यार, एक नेतुर्ले, एक दिवना ऑफिस आसतलें. तें ऑफिस 24/7 चालू आसतलें. आनी हांव म्हजो मोबायल चलावन आसतलो. तुमी केन्नाय म्हाका फोन करात. 24 वरां तुमच्या खातीर अवेलेबल आसता तुमच्या सर्विसाक. आनी तुमकां सगळ्यांक गुडबील बरी कर. तुमकां थँक्यू. देव बरें करूं. आज आनी बरें सरकार मेळ्ळ्या, बरें तडफड तळमळ तुका दिश्टी पडटाली. तर खांबेचे पावळे व्हांवतले आनी फक्त ही तळमळ तुमच्या खातीर आसा. आनी जोरदार भायर जावपाक जाय आमच्या मैनिफेस्टो रिलीज करपाचो. आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्टी चीफ ऑफ दिल्ली श्री मनीष जी सिसोदिया, आप ये शुभ हस्ते हमारा मैनिफेस्टो जो है विचार वासा मैनिफेस्टो तुमचो वासा सांगेकाराचो सगळ्यांनी सांगे मतदारसंघा खातीर मैनिफेस्टो एक फावट जोरदार टाळी दिवया. आनी वेलकम करूया अभिजीत देसाई आणि आता टाइम आएगा जनता आगूबाजू. जिस तरह से मनीष जी आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, पूरी आम आदमी पक्ष काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इस तरह से सिर्फ आपको मालूम है, इसलिए बता रहा हूं, मनीष जी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत के आए दिल्ली में. वो इलेक्शन आने से पहले की पॉलिटिक्स आने से पहले एक अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, शिक्षा मंत्री कसं यानी कि शिक्षा मंत्री किस तरह से हो. हमारे यहाँ पर एक लॉटरी लगी थी सर, 8वीं कक्षा पास होकर भी शिक्षा मंत्री बनने की लॉटरी लग चुकी है. आदरणीय मनीष जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मतलब है आर्टिकल्चर. जिस तरह से उनके पोर्टफोलियो में उनका काम हो रहा है अमेजिंग. और खास बात यह है कि दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी अपने मनीष जी हैं. और खास बात यह है सर, जिस दिन आपने मिनिस्ट्री का वोट दिया था वो था 14 फरवरी, और 14 फरवरी को हम भी यहां से वोट देने जा रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेगा. तो प्लीज धन्यवाद. एक बार जोर से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा के बता दें कि वो जोश जो अमित भाई ने आपके बीच भरा वो इस चुनाव तक और चुनाव के बाद भी जारी रहेगा. आम आदमी पार्टी लगता है कुछ लोगों को जल्दी है, थक गए हैं. एक बार बताएं कि जोश है कि नहीं. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल. बहुत बहुत धन्यवाद. आज आप सबके बीच में आके मुझे पूरा भरोसा हो गया कि 14 तारीख को जो वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलेंगे उसका परिणाम, उसका रिजल्ट एकदम दिल्ली जैसा होने वाला है. दिल्ली में भी कांग्रेस और बीजेपी वाले हमेशा सोचते थे कि हम तो असली पार्टियां तो हम हैं, ये कांग्रेस नाराज होंगे तो बीजेपी के पास जाएंगे, और बीजेपी वाले सोचते थे लोग हमसे नाराज होंगे तो कांग्रेस के पास जाएंगे, वापस हमारे पास आ जाएंगे. क्योंकि दिल्ली में उस वक्त एक विकल्प नहीं था. दिल्ली में विकल्प आया. दिल्ली के लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल जी को चुना तो एक बार चुना, दूसरी बार चुना, तीसरी बार चुना, और ऐसा चुना कि उसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेना भूल गए. आज आप सबके बीच आके, आप सबका उत्साह देख के और अभिजीत भाई के प्रति आपका प्रेम देख के, उनका जोश देख के, और यहाँ बैठे तमाम सरपंच, तमाम सीनियर मेंबर सोसाइटी के आप सबकी कमिटमेंट को देख के मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाला है. 14 फरवरी को जो वोट पड़ने वाले हैं
वो आम आदमी पार्टी के फेवर में पड़ने वाले हैं। चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के फेवर में पड़ने वाले हैं। आप सबके बीच के लोकप्रिय नेता मैं जानता हूं कि बहुत पहले से आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, इनकी फैमिली को जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं इस पूरी फैमिली को। और आपके बीच के लोकप्रिय नेता हैं आज आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर सरकार भी बनाना चाहते हैं, गोवा का विकास करना चाहते हैं। तो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के रिजल्ट नहीं आएंगे, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो इस बात के आएंगे कि गोवा के हर घर में लोगों के पास रोजगार होगा। रोजगार के लिए रिजल्ट आएंगे, वो केवल और केवल सरकार बनाने के लिए रिजल्ट नहीं आएंगे। अभिजीत दास को एमएलए बनाने के लिए नहीं आएंगे, वो हर घर को रोजगार दिलाने के लिए आएंगे। वो इस बात के रिजल्ट होंगे कि गोवा की हर महिला को जिनको पेंशन मिलती है 1500 रुपए की, उनको 2500 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी और हर महीना को 1,000 रुपए अपने परिवार की मदद के लिए मिलने लगेंगे भत्ते के रूप में। हर युवा को रोजगार मिलेगा और जिसको रोजगार सरकार की तरफ से नहीं मिल पाएगा, सरकार नहीं दिला पाएगी, उसको 3,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। वो इस बात के रिजल्ट आएंगे, वो इस बात के रिजल्ट आएंगे कि आपके बीच जो माइनिंग के जितने इश्यूज हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अभिजीत बाबू कल को जाकर विधानसभा में बैठेंगे, सरकार में भूमिका निभाएंगे, सरकार को चलाने में, उसमें डिसीजन मेकिंग में, तो ये विधानसभा में होगा कि माइनिंग को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। और जब तक माइनिंग को सस्टेनेबल नहीं बनाया जाएगा, हर एक परिवार को 5-5 हजार रुपए सर्वाइव के लिए दिए जाएंगे, उनकी मदद की जाएगी। इस बात के लिए 10 मार्च को आपका जोश, आपका जो वोट, आपका जो अभिजीत बाबू के प्रति प्यार है, उससे जो रिजल्ट आएंगे वो इस बात के रिजल्ट आएंगे कि गोवा के हर परिवार में 300 यूनिट तक बिजली के बिल जीरो आएंगे। इस बात 14 तारीख के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार फिर से बना दो। किस लिए बना दे भाई? आपके राज्य में 5 साल में बेरोजगारी 5% और बढ़ गई। पहले 100 में से 15 लोगों के पास रोजगार नहीं था, अब 100 में से 20 लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है आपके राज्य में। तो इस 100 में से 20% लोगों की बेरोजगारी को 100 में से 25% की बेरोजगारी के लिए आपको 5 साल और दे देगा बीजेपी वाला। किस लिए दे दें? बिजली महंगी करने के लिए दे दें, करप्शन करने के लिए दे दें। आपके मंत्री ने जो 300 करोड़ की कोठी बनाई है 90 कमरे की, उसको 500 करोड़ की कोठी बनाने के लिए दे दें। किस चीज के लिए दे दें आपको वोट? आज गोवा के लोग पूछ रहे हैं। गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी वोट मांगने आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? उनको, कांग्रेस वालों को तो इस बात की गारंटी चाहिए कि सांगे के भाइयों बहनों, हमको वोट दे दो, हम बाद में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के नेता तो केवल और केवल इसलिए वोट मांगते हैं, उनको कांग्रेस की सरकार नहीं बनानी होती, उनको गोवा के लिए कोई काम नहीं करना, उनको केवल और केवल बिकना है। वो कहना चाहते हैं कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी के हाथों बिकने को तैयार हैं, हम बिकेंगे, हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन अब आपके सामने विकल्प है, ये जो झाड़ू है ना, इस झाड़ू से इस बार कांग्रेस को भी साफ कर दो और बीजेपी को भी साफ कर दो। आपने हर चुनाव में बहुत गुस्सा दिखाया है, दिल्ली के लोग भी दिखाते हैं। पहले हर चुनाव में गुस्सा दिखाया कि कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के मंत्री ने 200 करोड़ की कोठी बनाई। आपको गुस्सा आया कि मेरे घर में बिजली का बिल महंगा होता चला गया और कांग्रेस के राज में पावर मिनिस्टर की कोठी 200 करोड़ की हो गई, उसका घर 200 करोड़ का हो गया। आपको इस बात पे गुस्सा आया, आपने बीजेपी वालों को वोट दिया। बीजेपी वालों ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, अब मैं 300 करोड़ की कोठी बनाता हूं, 90 कमरे की कोठी बनाता हूं, उसने 60 कमरे की कोठी बनाई। आपको फिर गुस्सा आया, आपने फिर कांग्रेस को वोट दिया, आपको फिर गुस्सा आया, आपने फिर बीजेपी को वोट दिया। अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी
आज वो भी करते हैं। तो 10 मार्च 14 फरवरी का जो वोटिंग का दिन है वो केवल और केवल यहां से एमएलए चुनने का वोटिंग का दिन नहीं है, अभिजीत बाब को एमएलए बनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुलवाने का दिन है, अपने बिजली के बिल जीरो करने का दिन है, अपने लिए रोजगार पे काम करने का दिन है, अपने महिलाओं के लिए महिला के भत्ते देने का दिन है। आज गोवा को एक अभी हमारे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे भाई, वो कह रहे थे कि हम हर बार निराश हुए, हर बार हमको परेशान किया गया, हमें लगता है कि गोवा की ग्रोथ नहीं हुई इसलिए दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है। जो गोवा आज पूरे देश में दुनिया में भी है, लोग गोवा आने के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर यहाँ की सरकार थोड़ी सी और फैसिलिटी कर दे, इसको टूरिज्म का ऐसा डेस्टिनेशन बना दे, तो पूरे दुनिया में गोवा सबसे बेहतरीन टूरिस्ट का स्थान हो सकता है, सबसे शानदार टूरिस्ट का स्थान हो सकता है। यहाँ के सी बीच से लेके यहाँ के सेंचुरीज तक, आप तो सेंचुरी में बैठे हैं, सेंचुरी आपके उसमें यहाँ तक इतना शानदार स्थान हो सकता है, लेकिन कोई करने वाला तो हो। जो आपके बीच करने वाले हैं, आप इनको विधानसभा में भेजिए। आज आप इनको विधानसभा में भेजेंगे, कल आपके बीच में काम होने लगेंगे। जैसे दिल्ली में जब काम करना शुरू किया 2013 में, पहली बार तो लोग कहते थे स्कूल ठीक करोगे, अब तो प्राइवेट स्कूलों का जमाना है, सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, लोग मजाक बनाते बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। अभी 7 साल बाद कहते हैं हो तो सकते हैं। ये कहते थे बिजली के बिल एक बार महंगे हो गए तो सस्ते हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आज कहते हैं हो तो सकते हैं, बिजली के जीरो बिल भी आ सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं क्या? लोग कहते थे पता नहीं कैसे होंगे, ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहते थे हो ही नहीं सकते। प्राइवेट अस्पतालों को और बढ़ाओ और प्राइवेट अस्पताल बनाओ। आज दिल्ली के लोग कहते हैं सर, अगर ईमानदार नेता हो, काम करने वाली सरकार हो, तो सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं, बिजली के बिल भी जीरो हो सकते हैं, अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं और लोगों को नौकरियां भी मिल सकती हैं, नई नई नौकरियां मिल सकती हैं। आज आपको पता है कि दिल्ली नई नई नौकरियां देने में देश में सबसे नंबर 1 है। दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं है, दिल्ली नौकरियां देने की भी राजधानी बन गई है देश में। अभी भारत सरकार का सरकार निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया, उसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा नई नई नौकरियां बन रही हैं, लोगों के लिए रोजगार के सबसे नए नए अवसर मिले, नई नई नौकरियां लग रही है, देश में नंबर 1 आ गई है। खुद भारत सरकार मानती है। और गोवा को इन्होंने 5% और पीछे कर दिया नौकरियों में। तो आज आपके बीच में मैं आपका मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अभिजीत बाब जो आपके बीच के, आपके बेटे, आपके भाई, आपके परिवार के, आपके बीच के लोकप्रिय नेता हैं, आप इनको वोट करें। अमित बाब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके देश जैसी सरकार दिल्ली में चल रही है, वैसी सरकार यहाँ पर चलवाने के लिए वोट करें। केवल और केवल किसी ऐसी पार्टी की सरकार जिसको आप कैसे वोट देंगे, इसको भी देखा तो उसको देखेंगे, इसको भी देखा तो उसको देखेंगे, उससे निकल आइए। आपके पास में बहुत मजबूत विकल्प है। आम आदमी पार्टी के रूप में अभी तक आपके पास में कोई इस तरह का विकल्प नहीं था और देश में केवल और केवल एक मुख्यमंत्री है। ये बात आपको कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। केवल और केवल एक पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री चुनाव में जाते हैं 5 साल बाद, तो ये नहीं कहते कि मैं अगले 5 साल अच्छे काम करूंगा इसलिए मुझको वोट दे दो। 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने पिछले 5 साल में काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। जनता से खुली चुनौती देके कहा, जनता के बीच में खुलेआम कहा कि अगर 5 साल काम किया है तो अगले 5 साल के लिए वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और दिल्ली के लोगों ने ऐसी मोहर लगाई उस बात पे कि 70 में से 62 सीट्स देके कहा कि हाँ काम किया है, काम करने वाली सरकार है। आज कांग्रेस या बीजेपी की 5 साल सरकार रही, कांग्रेस के टूटे हुए लोगों की 5 साल सरकार रही बीजेपी में। इनमें से कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैंने 5 साल काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आज अभिजीत बाब आपके बीच में, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन शायद इसी बात को कह रहे थे कि 5 साल काम करने का मौका दो अरविंद केजरीवाल जी को, 5 साल काम करने का मौका दो अभिजीत बाब को। अगर 5 साल
पैसे कमाने, मंत्रियों की कोठियां बनवानी है। ना कांग्रेस कह सकते हैं कि हम तुमको तो गारंटी दे दें कि बीजेपी की सरकार बनवानी है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी कह सकती है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, इस सभा को सफल बनाया आप सबने। 14 तारीख का मैसेज 7 दिन तक, ये मैसेज बात सिर्फ अभिजीत बात की नहीं है, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यह है कि हमको नया गोवा लेना, नया गोवा का इतिहास बनाना, यहाँ के युवाओं का भविष्य बनाना, यहाँ की महिलाओं को रोजगार की सुरक्षा देनी है, यहाँ के युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देनी है। इसके लिए घरों पर बटन दबाना